खाऱ्या उदकाक लागून फाटल्या सुमार 4 वर्सांच्यान पडीक पडिल्ली मयेच्या भावकय वाठारांतली शेतां आतां कसोवपाक मेळटली। भावकयच्या शेता कुशीकच्या बाना सयत मानशेची दुरुस्ती करतले। शेनवारा दसऱ्याच्या मुर्ताचेर आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी ह्या कामाचो शुभारंभ केलो। शेतकी खात्याच्या सहकार्यान कमकुवत जाल्लो भावकयचो बांद आणि मानस आता घटमूट करतले। या कामा खातीर ₹7.5 कोटी मंजूर जाल्यात। सध्याच्या बानाक खावटे पडिल्ल्यान कुशीकचे न्हंयेचे उदक शेतांनी घुसता। देखून शेतकारांक शेतां करपाक आणि भाजयेचे मळे फुलोवपाक अडचण निर्माण जाल्या। भरते वेळार रस्तोय उदका पोंदा वता। बांद घटमूट जालो काय ही समस्या सुटावी जातली असो विश्वास आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी उक्तायला। टेंडर जाल्ले आहा, ऑलरेडी हो प्रोसेस कंप्लीट जावन टेंडर फक्त अवॉर्ड करपाचें आहा। कांयशा एका म्हयन्याच्या कालावधीन आमकां सगळ्यांक परत जमोन ह्या वांयगणी खाजन बांदाचें सुद्दां उद्घाटन करचें पडटलें। अशें जे हो मय मतदारसंघ जो शेती प्रधान प्रांत आसा आनी ह्या जाग्याचेर जी शेती इफेक्ट जाता तो फक्त खाऱ्या उदकाचो भितर येवप आनी खारें उदक भितर येयल्या नंतर ही शेती पिड्यार जाता। म्हणून सगळेच बांद घट्ट करप हें आमचें कर्तव्य जावन आसा आनी हे खूब कमकुवत जाल्लेले अशे बांद। तसोच लोयला खाजन बांद जो सरकार शंकर सरान आमकां निदर्शनान हाडून दिल्लो आसा, त्या लोयला खाजन बांदाचे बी कामाचो आमी पाठपुरावो करता। सगळ्यात मोठो लांबीचो असो आपलो बांद कण्णाचो ह्या बांदाचे आमकां रिपेरिंग करपाक जाय। आयच्या ह्या घडीक जे बांद आमी घेतलेलो आहा, कामाचे शुभारंभ जाता। 1.7 किलोमीटर लांबीचो हो बांद आनी 76 शेतकरी तांकां हेजो लाभ जातलो। 30 हेक्टर जमीन जी हांगासून पळयता आमी ही सगळी जमीन लागवडी घेतली आनी मोठो दिलासो जातलो तो आमचे शेतकार तशेंच आमचे कम्युटर्स म्हणजे ह्या भागांसून जे लोक पास जाता आनी जे उदकांसून वयचे पडटाले अशा ह्या सगळ्या लोकांक हेजो फायदो जातलो। ह्या बांदाचे ह्याचा पैसा टेंडर कॉस्ट साधारणची 500 कोटी आसा आणि हेजे एस्टिमेटेड कॉस्ट साधारणची 9.5 कोटी आसा आणि ते ह्या कामाची सुरवात जाता आसतना करता आसतना आम्ही मोठ्या उमेदीन सरकार दरबारांतून कामां ही पास करून हाडटा आणि सरकार कोट्यावधी रुपया खर्च करता। पण मागीर त्याच्या नंतर काम पूर्ण जाल्या उपरांत सरकाराची जबाबदारी आसता। साधारणचे ह्या हेतून ह्या भागांत 76 शेतकरी आसा तांकां जे बेनिफीट मेळटले ते 76 शेतकऱ्यांक हेजे बेनिफीट मेळटले आणि साधारणचे 30 हेक्टर जमीन ही उपजाऊ जावंक शकता, हे कल्टिवेशनाच्या अंडर येऊ शकता। सगळ्यांनी जर तर ह्या सरकारांनी आपापली जबाबदारी उचलून बंद झाल्यानंतर जर तर शेतां कसयली आणि शेतां जर तर हे काढली उदरगती हाडली जाल्यार त्याच्या इतलं मोठी आनंदाची गोष्ट दुसरी आसची ना। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत।